नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय खण मंत्रालय आनी गोंय सरकाराची जाली जोड बसका. खण उद्देग पुनर्जीवीत जाल्ल्यान राज्याच्या येणावळीन भर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. केंद्र सरकाराच्या सहयोगान गोंयची प्रगतीपथाचेर वाटचाल. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी नव्यान स्थापन केल्ल्या समित्यांक केलें मार्गदर्शन. स्पेडेक्स मिशनाच्या डिडॉकिंगाची प्रक्रिया यशस्वी जाल्ल्याची इस्रोन केल्या घोषणा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी इस्रोक भेटयली परबीं. देशभर आयज होळयेच्या पर्वेक सुरवात. आयज जातले होलिका दहन. उत्तर भारतान कडक पुलीस बंदोबस्त. युक्रेन रशिया संघर्ष सोपोवपाक युक्रेनाच्या मान्यताये उपरांत अमेरिके प्रतिनिधी मंडळ पावले रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी घाल्यो अटी. आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय खण मंत्रालय आणि गोंय सरकार हांच्या जोड बसकेन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी मुखेलपण केलें. ह्या बसकेन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराचे अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या बसकेन राज्यान उपलब्ध आशिल्ल्या संभाव्य खण ब्लॉकां खातीर पावणी येवजण, बिगर कार्यान्वीत खणींचे पुनर्जीवन करपा खातीर पावणी येवजण ह्या सारकिल्ल्या विशयांचेर ह्या जोड बसकेन चर्चा जाली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्यांतल्यो खणी कार्यान्वीत जाल्ल्यान राज्याच्या जीएसडीपीन वाड जाल्या ह्या खातीर केंद्र सरकाराचे तांणी आभार मानले. Mining has always been an integral part of our economy, contributing significantly to employment, industrial growth and development. Goa has also been benefited from the mining. As we stand at the cusp of this new era in the mineral exploration and auction, it is privileged to host the launch of the exploration license block and the first roadshow for the 5th tranche of the critical and strategic mineral auction. These initiatives reflect the Government of India's firm commitment to strengthen the country's mineral sector and enhance the sector. The critical minerals have the very strategic role in country's economic development and security. As these minerals are a very integral part of our electronic industry, secondary equipment, green energy transition such as solar panels and windmills, etc. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी फाटल्या 10 वर्सांनी देशातले खण उद्देग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेन भरीव योगदान दिवपी उद्देग थारल्यात अशें नमूद केलें. Today, with the launch of first ever tranche of exploration licenses, we mark at another milestone in this industry with the exploration license framework and the largest ever action of critical minerals. We are laying the foundation for a new era in mineral exploration and an era that is faster, more technology driven and globally competitive. Friends, today we are the very critical and we are establishing ourselves as a serious players in the global mineral landscape and at the same time our policies, our reforms have opened floodgates for opportunities and private sector participation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराक 13 जाल्यार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सरकाराक 6 वर्सां पुराय जाता. केंद्र सरकार आडबोयेर गोंयांत नेटान विकास कामां चालू आसात अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस खासदार अरुण सिंग हांणी आयज पणजे भाजपा मुख्यालयान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत सांगलें. अरुण सिंग हे भाजपाच्या गोंयच्या संघटनात्मक तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर काल गोंयांत पावले. तांणी भाजपाच्या नव्यान स्थापन जाल्ल्या समित्यांक मार्गदर्शन केलें.
आगे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारा बधाई देता हूं और यह भी शुभकामना कि हमारी जो पार्टी की गतिविधियां हैं वह अच्छी तरीके से उसको निभाएंगे। नई टीम है। मित्रों, यह बहुत हर्ष का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। हम सबको, सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति होती है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनको मॉरिशस से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अभी एक दिन पहले मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको 21 देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। आज घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदे वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले। आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकार हांणी मंत्र्यांचेर केल्ल्या आरोपाविशीं पत्रकारांनी विचारले असताना अरुण सिंग हांणी तांचे आरोप फटीचे आसात आणि तांचेर योग्य ती कारवाई जातली अशें तांणी सांगले। ईमानदारी से काम कर रही है, 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता। वो झूठ बोला है। वह पार्टी आपस में चर्चा कर रही है लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है। हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है। रशिया आणि युक्रेनामधलो संघर्ष सोपोवपा खातीर अमेरिकेचे प्रतिनिधी मंडळ मॉस्को पावला। हे प्रतिनिधी मंडळ रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन हांची भेट घेवन युक्रेन रशिया युद्ध बंद करपाचेर तांकां मनोवपाचो प्रयत्न करतले। हे विशींची माहिती दितना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी हे युद्ध सोंपतले असो विश्वास उक्तायला। सौदी अरबान जाल्ले बसकेन 30 दिसांचो सीज फायर घडोवन हाडपाची शक्यताय उक्तायल्ली। युक्रेनचे राष्ट्रपती व्लादिमीर झेलेन्स्की हांणी हे अमेरिकेचे सकारात्मक पावल आशिल्ल्याचे सांगले। रशियाचे युद्धविरामा खातीर मनोवप ही अमेरिकेची जापसालदारकी आसा अशें तांणी सांगलें। तशेंच रचनात्मक चर्चा घडोवन हाडपा खातीर राष्ट्रपती ट्रम्प हांचे तांणी उपकार मानले। इतले मजगतीं रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन हांणी युक्रेना बरोबर सीज फायर करपा खातीर कांय अटी दवरल्यात। तातूंत युक्रेनाक नॅटोची सदस्यता दिवची न्हय, युक्रेनात विदेशी सैनिकांक आस्पावीत करप ना हे विशीं कबलात जावची आणि क्रिमिया आणि तांचे 4 वाठार हे रशियेचे आसा हे विशीं कबलात जावची अश्यो अटी रशियेन दवरल्यात। 3 भाषा फॉर्म्युला आपणावपाचे तमिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारा मदीं वाद चालू असताना स्टॅलिन सरकारान अदमासपत्रकांतल्यान रुपयाचे चिन्ह काडून उडयले। राज्याच्या अदमासपत्रकान रुपयाच्या जाग्यार तमिळ भाषेचे चिन्ह वापरला। देशभरान रुपयाचे चिन्ह हे अदमासपत्रकातले अधिकारीक प्रतीक जावन आसा, ताकाच तमिळनाडू सरकारान बदलून उडयले। रुपयाचे चिन्ह हे उदयकुमार धर्मलिंगम हांणी डिझायन केला। उदयकुमार धर्मलिंगम हे डीएमकेचे आदल्या खासदाराचे पूत। 2010 तांणी रुपयाचे चिन्ह तयार केल्ले, जाका केंद्र सरकारान अधिकारीक प्रतीक म्हूण आपणायल्ले। हातूंत म्हत्वाची बाब म्हळ्यार कुमारलिंगम हे डीएमके म्हळ्यार स्टॅलिन सरकाराच्याच पक्षाचे खासदार आशिल्ले। स्टॅलिन सरकार फाल्यां शुक्रारा राज्याचे अदमासपत्रक सादर करतले। खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न
only on Doordarshan. Eat right India. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल ईडीसी लिमिटेडच्या 50व्या वर्धापन दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या वेळार ईडीआय गोंय केंद्राच्या पयल्या वर्सुकी दिसाची कार्यावळ ह्या भायर मुखेलमंत्र्या हस्तुकी ईडीआय वेबसायट आनी यादस्तिकेचें अनावरण जालें. ह्या कार्यावळींत गोंयचे मुखेल सचिव कंदवेलू आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. गोंयांत उद्देजकतेक चालना दिवप आनी गोंयच्या अर्थीक उदरगत 50 यशस्वी वर्सां पुराय केल्ले खातीर ईडीसी लिमिटेडाक मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटयली. then चीफ मिनिस्टर शशिकलाताई काकोडकर हांच्यांनी ते सुरू केल्ले आनी 50 वर्सां सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी सुद्दां ताचे पळयता आसतना इट इज अ इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन म्हणून पळयला. कोणूच ते गव्हर्मेंटाचें कॉर्पोरेशन म्हणून पळोवंक ना. जर ते गव्हर्मेंटाचें कॉर्पोरेशन पळयलें जाल्यार आमची स्थिती वायट जावपाची बाकीच्या कॉर्पोरेशना सारकी. आनी तांकां इंडिपेंडन्स म्हणजे बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स आनी फॉर द मॅनेजिंग डिरेक्टर्स हाका पावर्स इंडिपेंडंटली पावर दिल्यो. तूं तुका जाय तें कर, आमी तितून पडचे ना. फाल्यां सकाळीं कोणाची जर कितें प्रॉपर्टी जप्त करपाक जाय जाल्यारय कर, पॉलिटिशियन मदीं पडचे ना. म्हणून आज ईडीसीची स्थिती ही आसा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे गोंयांतल्या आदले ज्येष्ठ फुडारी प्राध्यापक दत्ता भिकाजी नायक हे काल दनपारा पर्वरी तांच्या घरा संवसाराक अंतरले. फाटली 50 वर्सां तांणी शैक्षणीक आनी सामाजीक मळार खूब वावर केल्लो. तांणी जनशिक्षण संस्थानाचे संचालक म्हूण तांणी 12 वर्सां काम केलां. पणजेच्या धॅम्पो महाविद्यालयांत ते 23 वर्सां प्राध्यापक आशिल्ले. वसंत हो तांचो कविता झेलो. स्वताच्या कर्तृत्वाचेर तांणी स्कॉलरशीप मेळोवन उच्च शिक्षण घेतिल्लें. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दुख्ख उक्तायलां. प्राध्यापक नायक हांणी आणीबाणी काळांत अटक, वनवासी कल्याण आश्रम ह्या सारकिल्ल्या सामाजीक मळावेल्या कामां बरोबरूच राज्यांतल्या शैक्षणीक समितीचेर सदस्य म्हूण तांणी खूब काम केलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या शोक संदेशांत सांगलें. 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग महोत्सवाक सुरवात जाल्या. केंद्रीय मंत्री प्रधानी महोत्सवाचो शुभारंभ केलो. योगान भारताक विश्वगुरूचो दर्जो दिला अशें केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगलें. जगभरांत 30 कोटी परस चड लोक आपल्या दिसपट्ट्या जिणेक प्राधान्य दिता. आज से 100 दिन के बाद में 21 जून यह हमारा योगा डे आने वाला है. तो 100 दिन तक अलग अलग जगहों पे योगा के माध्यम से योगा के लिए, योगा को प्रोत्साहित करने के लिए और योगा हर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग इवेंट भी हमने तय किए हैं. और ये जो 11वां योगा महोत्सव 2025 होगा उसमें करोड़ों के संख्या में लोग कैसे शामिल होंगे, इसके लिए भी हम प्रयास और कोशिश कर रहे हैं. स्पेडेक्स मिशनाच्या डॉकिंगाची प्रक्रिया यशस्वी जाल्या अशी घोषणा इस्रोन केल्या. SDX-2 एक्सटेन्शनाक यश आयला अशें इस्रोन म्हळां. कॅप्चर 11 येवजणेनुसार रिलीज केला अशी माहिती इस्रोन दिल्या. ह्या यशस्वी पावला खातीर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हांणी इस्रोक परबी भेटयल्या. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन
प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। होळी दहनाच्या फाटभुंयेर दिल्ली पुलिसांनी हाय अलर्ट जारी केला। होळी आनी रमजान एकाच दिसा आयिल्ल्यान सुरक्षा वेवस्था अदीक खर केल्या, तशेंच संवेदनशील वाठारांनी नदर दवरपाचेर आदेश दिल्यात। रेल्वे स्थानकांचेर गर्दी जावची न्हय म्हूण जतनाय घेतल्या। राजधानी शारांत ड्रोन आनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयल्यात। सुरक्षा वेवस्थेची अदीक माहिती डीसीपी देवेश कुमार भला हांणी दिल्या। निश्चित ही होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। उसके लिए हमने एरिया को एनालिसिस करके मैक्सिमम हमने लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने अपनी पेट्रोलिंग और पिकेटिंग भी रखी है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके अंदर भी हमने अपनी स्पेशल पेट्रोलिंग डिज़ाइन की है। मेरी तमाम लोगों से ये उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक मन के अंदर होली की जो भावनाएं हैं जिनके तहत होली मनाई जाती है ईश्वर के लिए, उन सभी के भावनाओं को मद्देनजर अपने दिल में रखते हुए पूर्ण प्रेम सौहार्द से आप होली का त्यौहार मनाएं, लोगों की एक दूसरे की हेल्प करें और बड़ी हंसी खुशी आप होली का त्यौहार मनाएं। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष और पुलिस हमेशा आपके साथ है। अस्तंत बंगालची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी सोनाझुरी हाट हांगा जावपी होळी उत्सवाचेर बंदी घाल्या। वर्सुकी पद्दती प्रमाण होळीची कार्यावळ जावची ना हाका लागून भारतीय जनता पक्षान खर तिडक उक्तायल्या। अस्तंत बंगालान अशें पयलेच फावट जाता आनी ममता बॅनर्जी सरकाराचे हे तुघलकी फरमान आयशिल्ल्याचे आरोप भाजपाचे फुडारी शुभेंदू अधिकारी हांणी केला। 25 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉर्म नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए। इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। फोंडे तालुक्यातल्या राज्यस्तरीय शिगमोत्सवाक काल अंत्रुज शिगमोत्सव समिती वतीन म्हार्दोळच्या श्री म्हालसा देवी पारंपारीक पद्दतीन सांगणे घालून सुरवात जाली। शिगमोत्सव समिती वतीन फोंडे नगरपालिकेचे आदले अध्यक्ष रितेश रवी नायक, फोंडे नगरपालिकेचे अध्यक्ष आनंद नायक आणि हेर ग्रामस्थ व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले। अंदू फोंडे तालुक्यातली शिगमोत्सवाची कार्यावळ 15 मार्चाक व्हडा दबाज्यान मनयतले अशी माहिती आयोजन समितीन दिल्या। हातून स्वयंचलित चित्ररथ, देखावे, रोमटामेळ, लोकनृत्य आणि हेर सर्तींचो आस्पाव आसतलो। तशेंच फोंडे तालुक्यातल्या वरिष्ठ लोककलाकारांचो सत्कार सुवाळो ह्या वेळार जातलो अशी रितेश नायक आणि आनंद नायक हांणी दिल्या। शिगमोत्सव सुरू जावचे पयलीं देवीक येता मांडोळा उटी बसपाक आनी त्या प्रमाणे सगळे जाण आज आमी कमिटी मेंबर्स आनी आमचो चेअरपर्सन आनंद नायक सगळे आमचे पंच आसा फोंडा तालुक्याचे। आज आमी हांगा आयला उटी भरली म्हालसा देवीक आनी आयच्यान आज आमी आशिर्वाद घेतलो की सगळे बरें जावचे, वेवस्थीत जावचे आनी त्या प्रमाणे 15 तारखेच्यान हो शिगमोत्सव सुरू जातलो आनी अंत्रुज महालांत जे रोमटामेळ चित्ररथ आसा आनी तशेंच लोककला हेजो सादरीकरण थंय जातलो, हेजें कॉम्पिटिशन जातलें आनी आमची जी कला आसा आनी आमची जी संस्कृती कल्चर जे आज हे शिगमोत्सवांत आमकां दिसून येतले आनी ही जपून दवरपा खातीर म्हाका दिसता आमचे सगळे वावरता आनी खास करून आमचे जे श्री रवी नायक सर जे आमचे कृषी मंत्री आसा हेणी जेन्ना ते मुख्यमंत्री आसतना हो राष्ट्रीय पातळीचेर हो सुरू केल्लो आनी वर्ष पद्दती प्रमाणे म्हणटा तशें आमी जो अंत्रुज शिगमोत्सव समिती जी आसा ती प्रत्येक वर्साक एक शिगमो सुरू जावचे पयलीं एक 4 दीस पयलीं देवीक नमन घालपाक आमी हांगा सगळे कमिटीचे मेंबर सगळे आसा तितले आमी जमतात। शिगमोत्सव म्हणलं की आमकां फोंड्यांत न्ही जाल्यार फोंडेचो सबंद तालुका
ह्या हितून आमी सगळे एक जाता हितून आनी हो शिगमो जो आतां 15 तारखेक फोंडेच्यान जेची सुरवात जाता, जो आमचो अंत्रूज महाल, ह्या महालाच्यान ह्या शिगम्याची सुरवात जाता. ह्या शिगम्याक रोमटामेळ जावं आमचे चित्र स्पर्धा, मागीर तुका हेज्यो सगळे कलाकार आपली कला दाखोवपाक ह्या फोंडे तालुक्याक येतात आनी आपली कला दाखयतात. आनी ह्या इतले वर्सां आमी पळयतात की असं भयंकर अशी गर्दी तुमी पळया, अलोट अशी गर्दी आमकां ते इवन चलपाक मेळना अशी परिस्थिती आसता ती आसा फोंड्यां. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुखेली आंतोनियो गुटेरस हे 4 दिसांच्या बांगलादेश भोंवडेर ढाकांत पावल्या. बांगलादेशान उप्राशिल्ल्या रोहिंग्या संकटाचेर चर्चा करपाक ते बांगलादेशान आसात. बांगलादेशाचे मुखेल सल्लागार मोहम्मद युनुस हांच्या आपोवण्याचेर ते बांगलादेशान पावले. इतले मजगती बांगलादेशान अल्पसंख्यांकाचेर जावपी हिंसा चालूच आसा. हिंदू बौद्ध इसाई एकता परिशदेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2025 पयल्या 2 म्हयन्यांनीच बांगलादेशान 92 हिंसाचाराच्यो घडणुको जाल्यात, जातून 11 हत्या, 3 बलात्कार आनी 25 देवळां आनी 38 घरांचेर हल्लो जावपाचे घडणुको जाल्ल्याची म्हायती दिल्या. पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकाचेर जावपी दुर्व्यवहाराविशीं अमेरिकेन थंयच्या काँग्रेसीच्या सदस्यांनी हे विशीं एका कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हातूंत पाकिस्तानांतल्या अल्पसंख्यांकाचे मानवाधिकार इबाडल्यात हे विशीं चर्चासत्राचें आयोजन जाल्लें. हिंदू आनी क्रिस्तांव अल्पसंख्यांकाच्या स्थिती विशीं सदस्यांनी उलोवप केलें. अमेरिकी सरकारान ह्या प्रकरणात कडक कारवाय करपाची मागणी केल्या. अपहरण जाल्ली हिंदू बायलां आनी चलयांक सुरक्षीतरित्या सोडोवपाची मागणी केल्या. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचो हिंदू खेळगडो दानिश कनेरिया हांणी पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांक 3ऱ्या दर्जाचे नागरीक मानता अशें सांगलें. डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया और एक आवाज़ बुलंद की सबने, जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे. और सब ने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सब ने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, इस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है, उनके खिलाफ बात की है. तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था. स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.8°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6°C नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. केंद्रीय खण मंत्रालय आणि गोंय सरकाराची जाली जोड बसका. खण उद्देग पुनर्जीवित जाल्ल्यान राज्याच्या येणावळीन भर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. केंद्र सरकाराच्या सहयोगान गोयची प्रगतीपथाचेर वाटचाल. भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग हांणी नव्यान स्थापन केल्ल्या समित्यांक केलें मार्गदर्शन. स्पेडएक्स मिशनाच्या डॉकिंगाची प्रक्रिया यशस्वी जाल्ल्याची इस्रोन केल्या घोषणा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी इस्रो भेटयली परत. देशभर आयज होळयेच्या परबेक सुरवात. आयज जातलें होलिका दहन. उत्तर भारतांत कडक पुलीस बंदोबस्त. युक्रेन रशिया संघर्ष सोंपोवपाक युक्रेनाच्या मान्यताये उपरांत अमेरिकेचे प्रतिनिधी मंडळ पावले रशियेक. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांणी घाल्यो अटी. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत
वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.